नमस्कार इश्टानो. एक 2-2.5 वर्सां पयलीं आमचो TCP मिनिस्टर बाब विश्वजीत राणे असो कराणाय मारीत भोंवतालो. तुमकां याद आसतलें की मायकल लोबोन फ्रॉड केल्लेले आहा, मायकल लोबोन जेलीन वचपाक जाय, तेणी ते कलंगूट, कांदोळे, पर्रा, आरपोरा, नागवा, ओडीपी करतना सगळे झोन्स शेत जमिनी काडला आनी सेटलमेंटान घातला, टेनंटेड जागे काडला आनी सेटलमेंटान घातला. तेका आपूण जेलीन धाडटलो, तांकां जाय थंय जाय तेंचे कडेन वचो आनी आपूण आयकचो ना म्हणून शेपडी बडयतालो. आनी मागीर जसो मायकल लोबो BJPन गेलो तसो कोलो कसो उगी रावलो पळय. त्या ODP संदर्भात काल हायकोर्टाचे ऑर्डर जी आसलेली, फायनल ऑर्डर, ती वेबसायटीचेर अपलोड जाली. तेजो डिसिजन एक्चुअली 23 जून 2025 लागलेलो, प्रोनावन्स केल्लो कोर्टान की ते दोनूय ODP 5 गांवांचे वयतले आनी ते ODP जिवंत दवरपाक लागून 22 डिसेंबर 2022 जो सर्क्युलर आनी 22 ऑगस्ट 2024 जो एक्झिक्युटीव ऑर्डर, ह्यो दोनूय सेट असायड केल्लेलो आहा हायकोर्टान. आतां कॉन्सिक्वेंटली हितून जाता कितें तें समजून घेवया. तितून त्यो 5 गांवच्यो ह्यो ODPs आसलेल्यो त्यो भायर पडटा. आतां ODP ना जाल्यार मागीर कितें फॉलो करचें हो प्रश्न पडटा. सो तेजें उत्तर म्हटल्यार कोर्टान सांगलां आतां रिजनल प्लॅन फॉलो करा म्हणून ह्या 5 गांवांक. सो सद्याच्या परिस्थितीन हेज्या फुडें त्या 5 गांवांक रिजनल प्लॅन एप्लाय जातले. पूण ह्या ऑर्डरीत रेट्रोस्पेक्टीव इफेक्ट आहा, म्हटल्यार फाटल्या टायमाच्यान इफेक्टीव जातली ती. आनी तेज्या संदर्भान जो कन्सर्न पॅरेग्राफ आसा तो तुमकां रीड करून दाखयता आनी तेजो अर्थ कितें तें मागीर समजयता. सो पॅरेग्राफ नंबर 135 ऑफ दॅट ऑर्डर कितें म्हणटा, वी मस्ट हावेवर मेक इट क्लियर दॅट झोनींग सर्टिफिकेट्स which are granted after 16/12/2022 till 14/2/2024, that is passing of the order by the High Court and even subsequent thereto, which were made subject to the outcome of the pending writ petition in terms of the order passed by the Apex Court on 21/5/2024, shall stand nullified, since it was based on the revised ODPs notified on 15/12/2022, which in no case can be made applicable to the 5 villages Kalangut, Kandolim, Arpora, Nagwa and Parra, upon government withdrawing them as planning areas by exercising powers under section 19 of the TCP Act of 1974. हेचो अर्थ कितें जाता इश्टानो, डिसेंबर 2022 ह्या तारखेच्यान जितली झोनींग सर्टिफिकेट्स इश्यू जाला आनी ह्या झोनींग सर्टिफिकेट्सी वयल्यान जितली कन्वर्जन सनद्स इश्यू जाला ऑर डेव्हलपमेंट परमिशन्स इश्यू जाला इन अकॉर्डन्स टू ह्यो ज्यो आतां ODPs भायर पडल्यो त्यो सगळ्यो भायर पडटल्यो. आतां लोकांनी, गांवच्या लोकांनी लक्ष दिवचें पडटलें की तुमच्या गांवांत परमिशनां डिसेंबर 2022 कितें कितें दिल्लेली आहा पंचायतीन म्हणा नाल्यार आनीक कोणी, तेजेर लक्ष दवरचें पडटलें. आनी जर हेंच्यांनी ह्यो स्क्रॅप ODPचो वापर करून परमिशनां घेतलेली आहा जाल्यार तांकां चॅलेंज करची पडटली. हें आतां आमचें काम. सो लक्षांत ठेवचें. तशें आतां हें मातशें वायडर लोकांक, वायडर प्रॉस्पेक्टीव, जितून BJPचे सपोर्टर आनी तेंचे जे झेंडे घेवन नाचतात पळय तांकांय लागू जाता. हो सेकंड मॅसेज दिता तो. तुमी फाटल्या फावटी पळयलां आसतलें की जेन्ना TCPची 17/2 ऑर्डर जाली तेन्ना आमी खर्च कितलो जालो पळय तेजेर एक ब्लॉक काडलो. तेन्ना TCPची 17/2 ऑर्डरीन सुमारे 4 कोटी खर्च केल्लो. ह्या मॅटराक टील द टायम आमकां हो फेब्रुवारी 2025 डेटा तेजेर रिलाय करून सुमारे 1,45,00,000 मेळटा. तेजे उपरांत खूब हियरिंग्स जाले, तेजो डेटा आमकां सबसिक्वेंटली मेळटलोय. कमीत कमी ह्या मॅटराक तेंच्यांनी अरावंड 3-3.5 कोटी तरी उडयलात आनी हे प्रताप सिंग राण्याच्या बॉल्सांतल्यान येना, हे आमचे तुमचे सरकारी तिजोरेंतल्यान पयशे वयतात. तर कोणाक कितले गेले पळय ती लिस्ट आहा, पूण हो डेटा फेब्रुवारी 2025 पर्यंतच आहा. ऑर्डर जुनान जाल्लेली आहा. सो हियरिंग जून पर्यंत चल्लले. हेजे उपरांतूय खूब बिलां सबमीट जाला, तेजो हिशोब आमकां हेज्या फुडें मेळपाचो आहा. तशें
दोनदा ते सुप्रीम कोर्टान यो वच करून जाल्लेले आहा. सुप्रीम कोर्टान हांकां सरळ सरळ काडल्यान धांवडावन घातलेले काय ऑर्डर पास करनासतना चला पयलीं हायकोर्टांतल्यान क्लियर करून येया म्हणून. सो तेजो हिशोब आमच्या हातीन सद्याक ना. तो हिशोब जेन्ना केन्ना येतलो इजिली 3.5 कोटीचेर हो मिटर पावतलो. सो कोणी कितले कितले गव्हर्मेंटान पे केले तेजेर एक लक्ष मारया. वयले PIL 16/2023 ती 17/2 केस आसलेली. PIL नंबर 30/2023 ही ODPची जी आतां ऑर्डर जाला म्हणटा पळय हांव ती. PIL नंबर 30/2023 वेरिटास लिगल ही एक गव्हर्मेंटान आतां फॉर्म म्हणून धरला. जसो आमचो गोंयान AG बसता पळय तेजें ऑफीस आहा न्हू तशें TCP मिनिस्टरान आपलें सेपरेट ऑफीस केलां AGचें हें वेरिटास लिगल. तेका तेणी आजून पर्यंत फक्त ह्या एके केसीक आनी आजून पर्यंत न्हू फेब्रुवारी 2025 पर्यंत 95,20,100 रुपया म्हटल्यार 95,20,100 रुपीज पे केले. तशेंच श्री विनीत B नायक सिनियर एडवोकेट तेका 16 लाख पे केले. तशेंच श्याम मेहता सिनियर कौन्सिल तेका 12.5 लाख पे केले. मागीर जेन्ना एकदां सुप्रीम कोर्टान वचोन येयली तेन्ना श्री मुकुल रोहतगी सिनियर कौन्सिल 16.5 लाख पे केले आनी ध्रुव मेहता सिनियर कौन्सिल तेका 5.5 लाख पे केले. सगळे मेळोन सुमारे 1,45 लाख सुमार जाता म्हटल्यार इजिली 1.5 कोटीचेर पावतात ते. पूण हो डेटा फेब्रुवारी 2025 जाता लक्षान आसूनी. जून पर्यंत मॅटर चल्लोलो आंकडो आमी अपडेट करतले. आतां तुमकां समजपाक जाय म्हणून आनी हांगा खूब कितें रेलेवन्स येवपाक जाय म्हणून ही एक ऑर्डर दाखयता. ही फायनान्शियल ऑर्डर. एक सिनियर कौन्सिलाक गोंयान येवन आर्ग्यू करपाक ते 17/2 PILन इतली तेका फीस फिक्स केल्लेली एप्रूव केल्लेली गव्हर्मेंटान कितली ती पळोवन घेवया. फीज पर वर्च्युअल अपियरन्स इन हायकोर्ट म्हटल्यार थंय TV वयल्यान तो अपियर जातलो कॉन्फरन्स मोड 9 लाख पर हियरींग. आनी सिमिलरली तो जर गोंयान येवन अपियर जालो जाल्यारूय 9 लाख. हे कसले एग्रीमेंट एप्रूव करून घेता गोवा गव्हर्मेंट तेंकां खबर. पूण पयसो आमचो तुमचो वयता आनी ते झेंडे घेवन नाचता तेंच्यांनी उत्तर दिवचेले की कोणाचे बापायचे पयशे न्हू हे आमचे तुमचे जे कश्टाचे आसा पळय टॅक्स म्हणून घेता आनी जे परत आमकां फेसिलिटी म्हणून मेळपाक जाय वेलफेअर म्हणून मेळपाक जाय हे पळय हे असले गोंयचे जमनी झोनींग विकपाक सोदतात तेंकां विकूंक दिवंक जायना म्हणून कोर्टान व्हरात जाल्यार हे सरकारी पयशांच्यान वयले व्हडले व्हडले एडवोगाद हाडटा आनी तेंकां हे पळय अशे पयशे वाडटात. तेका वर्च्युअल कॉन्फरन्स पर आवर 1.5 लाख रुपया पर आवर वर्च्युअल किंवा फिजिकल कॉन्फरन्साक पे करतात गोवा गव्हर्मेंट. आतां फाटल्या दिसांनी दिव्या राणे पर्येची आमदार ते बाबडे शिरगांव जात्रेक जे हितून स्टॅम्पेडीन जेंचे फॅमिली मेंबर्स भायर पडलेले तेंकां 10 लाख अनावन्स केल्लेले कॉम्पेन्सेशन म्हणून. ते दिताना अशे फोटो काडून सोशल मिडियाचेर घालताली पळय तशेंच आपले आतां TCP मिनिस्टरान अशे हांकां जे एडवोकेटांक जे फीजाचे चॅक दितात न्हू तेन्ना अशेच फोटो काडून घालूंक जाय न्हू हेंच्यांनी. 9 लाख पर हियरींग आनी 1.5 लाख एका वराच्या कावन्सिलिंगाक कोण एप्रुवल दिता ते आनी कोणाचे पयशे म्हणून. आनी ऑन द अदर सायड गोंयाक लागून जी झगडटा पळय मोस्ट प्रॉमिनंट बीन सिनियर एडवोकेट आनी पद्मश्री नॉर्मा आल्वारीस हे सगळे गोंयच्या मोगाक लागून. आतां लोकांनी विचार करपाक जाय की तुमी तुमच्या सायडींतल्यान गोंयाक लागून कितें सॅक्रिफायस करतल्यार तुमचो टायम तुमची स्कील किंवा आनीक कित्याक सॅक्रिफायस केल्या शिवाय कांय वाडचलें ना हांगासर. आमी तेकाच लागून फूल टायम गोंय वांटोवपाच्या हितून येयल्लेले आसा मार्गार येयल्लेले आसा आनी आमकां गोंय वांटोवपाक जाय जाल्यार तुमचे असले लोक जाय. आनी एडवोकेट नॉर्मा आल्वारिसा असली सारकी हायली स्किल्ड सब्जेक्ट मॅटर एक्सपर्ट्स जर आमच्या टिमीन आसात जाल्यार अशे विक्ट्रीज फ्रिक्वंटली येत रावतले. पूण आमी कितें कॉन्ट्रिब्यूट करता ह्या लड्याक ह्या बॅटलान ह्या वॉरान ते आतां इंट्रोस्पेक्ट लोकांनी करपाक जाय विचार करचे. देव बरें करूं.